ऑल गोवा ऑडिट ओबीसी कमिशनाक गायले, ऑल गोवा ऑडिट एम्प्लॉयज असोसिएशन ओबीसी कॅटेगरी गायले आनी त्या नंतर टेनर्सान ते सर्टिफिकेट दिवपाक केल्यो. आमचे टेनर्सान घेयल्यो कित्याक आमी तेंका पयलीं आमकां खबर ना ती, पूण आमकां आतां भितर थिंग वयतना आमकां सगळें कळोन येयलें 2010 तेंपाट दिल्या ही दॅट इज सगल्यो म्हण हांव जे आमगे ओदां आमगे साक भुरग्यांक दिलो आहा आमगे कास्टाचे, आनी ओदां तेंगे दुसरे कास्टा भुरग्यांक सर्टिफिकेट दिल्याय. त्यो सर्टिफिकेट तेमी विकल्याय. दॅट इज सर्टिफिकेट प्रूफ सहित मुगो आहा. आय कॅन प्रोड्यूस एट एनी टायम एनी कॉस्ट. हांव रेडी आहा तो प्रूफ दिवपा तुमकां ते सर्टिफिकेट. आता तुमगे एसोसिएशन आता तुम्ही मेंबर्स जाल्यात, आता तुम्ही कुडचडे केपें सांगेचे लोक एकटे जाले, तुम्ही किती डिमांड करतात? आमगेलो डिमांड आसा ह्यो पट इनजस्टीस जाता ते आमगेले जावपा जायना. फर्स्ट थिंग म्हळ्यार थिंगा रिन्यूवल ना. लास्ट 50 इयर्सांचो जो फोंड पळय आहा तो हांवें उस्तिलो थिंग ऑफिसां वयतरीच, आनी तो उस्तील म्हणटा म्हजे बेजार जाले. बेजार जावन तें जायत केलें म्हाका प्रॉब्लेम ना तितून, म्हाका तितून रावन खावपा जाय तसो कांय ना. म्हण हांवें तें लोकांक दाखोवन दिलां. लास्ट 50 इयर्स पड हें रिन्यूवल नासतना सर्टिफिकेट दिलें दॅट इज इलिगल. आनी हांवें RTI डॉक्युमेंट सहित घेतला, तो सहित म्हाका रजिस्टरान दिला. दॅट इज अनऑथरायज. एसोसिएशन इज इलिगल, अनऑथरायज म्हण. आता तुम्ही म्हणटा की जे असोसिएशन आसा ते इलिगली सर्टिफिकेट दुसरी समाजात सर्व करता. कशे तरेन ते हें करता? इलिगॅलिटी कशे तरेन दिता? इलिगॅलिटी दिता त्यो आमचे सारके आहा ते आमचे थिंगा रिकॉर्डाचे बुकाचे नांव आसता. आनी तें नांव ना जाल्यार मागीर व्हेरीफाय करता. खंय वाड्यार आमगे कोण दोग जाणां सायडीन कोण आहा तेमी सायन मान दिवपा जाय. लोक व्हेरिफिकेशन ते भाशेन जाता. पूण हें कितें केलां, कोण व्हरोन येयलो 7,000 8,000 तांकां घेवप आनी कितें करून दिवप, एक एफिडेविट घेवप तेंकोडे. एक एफिडेविट करता एकूच एडवोकेटा बगले, सगलो एकूच एडवोकेटा बगले एफिडेविट आसतलो. 500 1000 पयलीं एफिडेविट एकूच एडवोकेटा बरें आसतलो. तो थिंगा सेटींग केलो आहा त्या आल्कानान म्हणटा क्लार्कान. लोकांक खबर आसता, लोक थिंगा वयता, तूं एक एफिडेविट दी आनी 2 विटनेस कोण सायन मारता. ST आहाय ते आमगे समाजा आमगे भुरग्यांक आयडेंटिफाय करताय म्हणजे तेका नॉल कितें. दे आर द ओनली वर्कर्स. आमगे ते कामां आसले आनी तेमी तेन्ना ते बिजनेस केल्ले. बिजनेस केलो म्हण ते आमगेले रेंदेर जायनाय. बिजनेस म्हणजे एक मोचीगे बिजनेस केलो हांव मोची हितून कास्टाचो जावपा ना. कास्ट म्हण कास्ट आस न्हू. अशें करून सर्टिफिकेट हिंकून तेमी आमची वाट लायली आमगे भुरग्यांची. आमची भुरगीं शिकोन मरे हांव करून आहा आनी कितें करपाचें. नांव मार्टिन फर्नांदीस. हांव आसोळडा. हांव केपें तालुकाचो. आमगे आख्खे रेंद्रांगेले असोसिएशन म्हणजे ऑल गोवा असोसिएशन आहा. प्रत्येक तालुका वायज एक रजिस्टर बूक आहा स्टडी टेपर हितून प्रत्येक तालुकांचेर. आनी मुगे बापूय तर रेंदेर आहा जाल्यार त्या रिकॉर्डाचेर सारकें मेळटा तो बूक काडटरी. अशें गेले त्या वर्साक आमगेले जिल्ला हेका लागून आमगे OBC जावपा आहले आनी म्हाका इलेक्शनाक बसपा जाय आहलें. तेका लागून हांव म्हाका OBC सर्टिफिकेट काडपाक गेलो. मागीर मुगे बायल नॉमिनी बरपा लागून हांवें बायले गेली OBC काडपाक गेलो. कित्याक तेगलोय बापूय रेंदेर आहलो आनी तेगे बापूय फॉरेन रेंदेर आहा काय म्हणून हे म्हाका म्हणपा रेंदेर आहा म्हूण सांगिल्लें तेंकां. आनी म्हाका तो बूक काण चोवपा मेळना म्हणपा लागले आनी हिंग कोण ना. तितल्यान म्हाका मारियो मेळ्ळो मुगे वळखीचो आनी तेणें म्हाका राव म्हळें आनी तेणें सांगें तालुका वयलो बूक काडो आनी तेगेल्या बापायचें नांव आनी तिका रिकॉर्ड सगळें मेळटरी ती सर्टिफिकेट मागीर म्हाका तेणें दिली. सपोज आतां हांव मुगे बायल सपोज ते रेंद्रा गेले ते चोड न्हू जाल्यार तेका इलेक्शनार रावपा ती OBC सर्टिफिकेट दिवपा मेळना. अशें करून ते रेंद्रा गेले ते कन्फर्म करून ना एफिडेविट दिन गोंया येवपाची कितले बोगस सर्टिफिकेट दिल्याय. ती हाल निवडून येयली जाल्यार ते डिस्क्वॉलिफाय जावपा जाय कोणें चॅलेंज केलें जाल्यार. ही मुगे मागणी म्हणून हे डिस्क्वॉलिफाय करपाक मुगे हांव रेंद्रालो पूत म्हूण मुगे बायल रेंद्रा गेले चड आसना जाल्यार ती सर्टिफिकेट दिवपा जायना. बोगस सर्टिफिकेट दिवपा जायना एफिडेविट घेवन. हे एफिडेविट घेवन अशें करून जायते बोगस सर्टिफिकेट दिल्या हेणी. खंयचे ऑफिस ते? ऑफिस आमगेले मार्गांव टॉडी टेपर असोसिएशन टॉडी टेपर हितून आमगे रेंद्रांगेले ऑफिस. आनी म्हजो बापूय रेंदेर. हांव जेन्ना मारियो पयलो तो सेक्रेटरी आसलो एसोसिएशनाचो आनी जेन्ना ताणें आमकां सांगलें पयले मिटिंगेक हांव फर्स्ट टायम मिटिंगेक येयलो जेन्ना तो सांगता ते फेरमाटे तो सांगता आपण वरस जालें भोंवता पूण कांयच ताका फळ मेळोंक ना. तर आतां जाल्या भानगडी अशी की जें पयलींचें एसोसिएशन ऑल गोवा टॉडी टेपर एसोसिएशन आसलें तें एक्चुअली आमचें ऑल गोवा टॉडी टेपर्स एम्प्लॉयर एसोसिएशन. आनी जेन्ना तेणें OBC सर्टिफिकेट करपाक जेन्ना स्टार्ट जालें फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड जेन्ना 1-2 वर्सां तेणें सारक्यो दिले आसले डिजर्विंग कोण आमचे भुरगे आहा तांकां गांवचे सगळे तालुका वायज. आनी आफ्टर दॅट जेन्ना तीच परत तीच कमिटी आनी तेणें इश्यू करपाक लागले बोगस
ते कास्ट सर्टिफिकेट दिवपा लागले. फक्त तो एक फायदो घेवपा. आमकां तितून भितर डीप वचपा नाका. जें कितें जालां तें सोड आनी तें भितर आमी डीप घेवन बसले सगळे त्रासां पडटले. ते त्रासां पडपा नाका. जें कोणाचें काम जालें कामां लागलें तें लागून दी. आतां आमी जेन्ना मारयो आनी आमचो गांवचो भाव रोमानो तेन्ना आमी ट्राय तें करता आनी आमकां सांगलें तेन्ना आमी ताका इन शॉर्ट सांगलें बाबा हें जावपा ना अशें आनी तेजो फायदो भरपूर तेणी एसोसिएशनान घेतला. आनी जेजो तो सांगता त्या प्रमाणे मारियो सांगता त्या प्रमाणे ते हे पर हेजेर कास्ट सर्टिफिकेटीचेर ताणें पयशे घेवपा लागले. ते पयशे हे दीस इज आय कॅन माय चार्ज म्हळ्यार ते एक सॉर्ट ऑफ स्कॅम आय कॅन से. बट तें जें कितें जालां तेजेर कोणाकूच आमकां कांय येना. कितें कोण बरें कामां लागला ते लागले. हेज्या फुडें आमचें मागपा म्हळ्यार मागणें जें एसोसिएशन आहा ते कॅरी ऑन कोताय जाल्यार तितून थोडें रेक्टिफाय करपाचें जें कितें मिस्टेक जालें तर ना जाल्यार आमी कोण आमी टेक ओवर करता. इतल्यान सांगता. क्रायटेरिया कितें आहा हेजो ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू करपाक क्रायटेरिया कितें आहा? ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू करपाचो आमगेलो थिंगा रजिस्टर आहाय सगळे तालुका वायज. आतां तेगे नांव आसतलें आमचें पायगे नांव आसता तेसल्यांगे नांव आसता. आमी भुरगीं म्हणटा आमगे नांव आसनाय थिंगा. म्हणजे ती नांव आहा त्या प्रमाणे सगळे बूक थिंगा आहाय. आमगेलो एकूच बूक कोळे बूक हांवें चोवपा ना. तो जाल्यार हांवें ते झेरॉक्स सेव्हन्थान वचोन ओबीसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करपाक कितें वस्तू मागताय आमी? समाज दिवपा मरे हय. तें सांग तुका तुगेले बर्थ सर्टिफिकेट मागताय पायगे मागताय आनी पायगे थिंगा रिकॉर्ड आसता चॅक कोताय. इफ देर इज नो रिकॉर्ड ना डिपार्टमेंटासान तांकां इन्क्वायरी येयल्या पी आय टावना मारगांव आनी मारगांवसान तेमी आमगे मेंबरां आपयन येयले आनी इन्क्वायरी चालू केली आनी तांकांय आपयले प्रेसिडेंट आनी क्लार्कां तांकां आपयले. तांकां आपयले नंतर तेमी एक वीक मागून गेले आमी कंप्रोमायज करताय म्हूण कित्याक दे आर गिल्टी. तेंकां पी.आयन सांगिल्लें तांकां तुमगे हें सगळें सारकें ना तुमकां अरेस्ट करूंक पडटाय म्हूण. आनी तेन्ना तेमी एक वीक मागून गेले आनी एक वीक सांगताय ते आतां आमी उलोवपाक रेडी नाय. तांकां तेंच कंटिन्यू करपाक जाय म्हूण आमी पी.आयक सांगलां तूं तुगेलो रिपोर्ट आसतलो डिपार्टमेंटान आनी तो तरी तुमी एक्शन घेयनाय आमी मुखार स्टेप मारतले आनी आमगे कितें कारवाय आसता आमी कोतले कित्याक ऑल मेंबर्स आर रेडी टू फायट फॉर दीस. मुखार स्टेप कितें आसता तुमगेलें? आमगे स्टेप आमी खूंय कोर्टा सयत वचोन पडले आमी पळयतले आनी आमी जस्टीस मागतले. जे इनजस्टीस जाता आमगे रियल क्रिश्चन रेनेरा भुरगे पळय आहाय तांकां इफेक्ट जाता तेजे वयल्यान आमी मुखार स्टेप मारतले. आमी ओगे रावपा नाय कित्याक आतां सगळे गोंयचे सगळे भुरगे आनी तेंगेले जाणटेले बी सगळे मुखार सरले आहाय. आतां कोण ओगे रावपा ना कित्याक तें कितें केलां तें तांकां पयलीं पचलें. आतां पूण सुदर जावपा जाय तेंची.